बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावनो माय मोगाचो येवकार आजच्या ह्या मिसा समारंभाक. ह्या मिसांत आमी मागता आंतोनी वास हे आमचे बाप आसत ताची गोडची आज म्हयन्यांचो उगडास पाळटात. स्वर्गीच्या बापान आमच्या भावाक आंतोनीक सासणाची सवस्काय मागतना कार्मिना डिकॉस्ता ही आमची भयणीचो आज दुसऱ्या वर्साचो उगडास. सासणाची सवस्काय आंतोनी आनी कार्मिना ही आमच्या भाव भयणांक स्वर्गीच्या बापान फाव करूंक हे मिसांत मागुया. तशेंच मागुया आज आपापलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत आपलो 50वो वाडदीस पाळटा अंजेलिका विएगस. आपलो 60वो वाडदीस पाळटा आमची भयण लुसिलिया गोन्साल्वीस. आपलो वाडदीस पाळटा लोरेना लॉपिस, फ्रेया रोड्रिगीस, आल्वारीन लुईस, शर्मिला गोमिस, टेरेन्स रोड्रिगीस ही आनी दुसरी आमची भाव भयणां आपापलो वाडदीस समारंभ केल्यांक बरी भलायकी, काळजा मनाची शांती आनी लांब आवक आमी मागतना आमच्या गोंयांत काटले दिसा 5 मरणां आनी 222 नव्यो केसीस मेळ्ळ्यात. मागुया देवा लागीं आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ आनी वेगोवेग हे कोरोना व्हायरस पिडींतली आमकां मेकळीं कर. असली चिंतना मनांत धरून हे मिसांत वांटो घेतना निमाणी तयारी पेरपे सुगूर साहेबांचे पोरबेक आमी करता. सायबीण माय देवाच्या उतराक उक्ती आसली. सायबीण माय आमकां आपल्या भुरग्यांक सदांच आदार दिवंक तयार. हे शाश्वत आदाराची मायशी धांवया आनी आमकां सगल्यांक तिच्या मांताकाल आसरो सोदुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सरपदवेदार देवा, तुझ्या पुताची आवयक भावाक घेवन तांकां मरेक आमची आवय करून दिली देखून आमी संतोश जावं. हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सगळे वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय. कोरोना व्हायरस पिडींतली आमकां सोडय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी मामरेच्या सिंदूर रुखाशी अब्राहमांक सोर्वेस्पोर दिश्टी पडलो. अब्राहम दिसाचे चड गोरमेच्या वेळार तोंबूच्या दारार बसलोलो आसलो. वयर पळोवन आपणा बोगलेक तेग मनीस उबे आसात म्हूण ताणें पळयले. ताणें पळयले फुडें तोंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी दोरनीर सोरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, हांव तुका मानवलां जाल्यार तुज्या चाकरा सोशिल्लो कोट सोरूं नाका म्हूण हांव प्रार्थितां. म्हाका इल्लेंशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुयात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इलो उंडो हाडटा. तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन गोठाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकराच्या घोराशी तुमी पावल्यात. ताणीं म्हणलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटच अब्राहम सारा रावताली त्या तोंबुशी तिका सांगूंक सुटसुडीत गेलो आनी ताणें म्हणलें, सट्ट करून पिठाची 3 मापां मोड आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवाशी धांवून ताणें एक टणटणीत आनी बरेंशें पाटकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना दय, दूद आनी रांदलोलें पाटकुलें घेवन ताणें ती तांचे मुखार मांडली. ते जेवूंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. ताणीं ताका विचारलें, सारा तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकय नासतना हांव तुमगेर पोत्तून येतलों. तेन्ना सारा तुजे घोरकान्नीक एक भुरगो जातलो. तोंबूच्या दाराशी अब्राहमा फाटल्यान रावून सारा ही गजाल आयकताली. अब्राहम आनी सारा जाणटीं जाल्लीं आनी उत्तर पिरायेर पावलोलीं आनी साराक म्हयन्याचें जावपाचें बंद जाल्लें. सारा हांसली आनी आपणाच भितर म्हणूंक लागली, हांव उत्तर पिरायेर पावलोली आसा. आतां म्हाका कुडीचो बोग आनीक मेळटलो. म्हजो घोवूय म्हातारो जाला. तेन्ना सोर्वेस्पोरान अब्राहमाक म्हणलें, हांव म्हातारी आसता एका भुरग्याक जल्म दीन. अशें म्हणून सारा कित्याक हांसली? सोर्वेस्पोराक कितें अवघड म्हूण आसा? फुडल्या वर्सा हांव तुमगेर पोत्तून येतलों. तेन्ना साराक एक भुरगो जातलो. सारान फोट मारून म्हणलें, हांव हांसूंक ना, कित्याक ती भियेलोली. पूण सोर्वेस्पोरान जबाब दिलो, ना, तूं हांसल्याच. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळख. आमचो जबाब जातलो, म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. म्हणुया, म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश घाल्ली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टां म्हाका केलीं ओजापां. पवित्र ओच्चीत सदां ओच्चीत ताचें नांव. जबाब, म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. आपली भोक्ती कोत्तोल्या तांय आमचो देव. पिणके पिणकेन काकूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सोर्वेस्पोर काळजांत मोनांत गोर दोतोल्यांक धांवडयता. जबाब, म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सदरा वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो मायमोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब, म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्राहमांक आनी ताच्या दुपुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा.
सबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्वराक वाकांडा म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोटा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू कफारनहूंत भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका शोधपतीन ताका परतून मागलें, सायबा, म्हजो चाकूर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी तो एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हळें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परतीपालून शोधपतीन म्हळें, सायबा, तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मातूलय आनी म्हजो चाकूर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे हाताखाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हजे चाकराक उमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जोबार अजाप जालो आनी आपल्या फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तंतेक तावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राम, इजाक आनी जाकोब हांचे सांगताक सुर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. पूण राजपुतांक भायर काळोखांत उडयतले. थंय लोक रोडून आनी दांत किल्लोवन आसतलो. आनी शोधपतीन म्हळें, आनी शोधपतीक जेजून म्हळें, तूं वच, तुवें स्वत मानलें ताचे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच वेळार ताचो चाकूर बरो जालो. आनी पेद्रूगेर वचून जेजून ताचे सासूमांयक जोरान हांतरुणार पडली देखली. ताणें तिच्या हाताक धरून फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच देंवचार बसलेल्या जायते जाणांक ताचे सोशी हाडली. ताणें एकाच उतरान देंवचार काडले आनी सगळे वायटकारांक बरी केली. ताणें आमची पिडारोग काडलो आनी आमच्यो बोडलिको आपणाचेर घेतल्यो अशें इसाइयास प्रवाद्यान सांगलेलें तें पाळून आयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता. येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत पुरान मेळूंक ना. जेजू शोधपतीचो भावार्थ वाखाणटा. वॉट ए फेथ. शोधपती म्हळ्यार 100 शिपाय आशिल्लो एक आर्मी जनरल कसो. तो जुदेव न्हय आसलो, तो अनभावार्थी आसलो. आनी देखून जेजू ताचो भावार्थ वाखाणटा आनी म्हणटा, येदो व्हडलो भावार्थ इस्रायलांत तुवें म्हाका मेळूंक ना. भयणी बाबांनो, डॉक्टर लुझितो म्हूण एक कॅन्सर स्पेशलिस्ट, तो जाणटो जाला, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलांत काम करतालो. जायतो वावर ताचो.
तो आपल्या जिविताची जायती कथा सांगता, घडण्यो सांगता. आपल्याच्यान म्हणटा पुस्तकां बरोवं येतात. भावार्थ पळोवन कॅन्सराची पिडा जाल्ल्यांचो आनी कॅन्सरांतली बरी जावन परत घरा गेल्ल्यांचो. आनी तातूंत मदें म्हणटा न्हूच फकत क्रिस्तांव आसात जे इगोर्जेक येतात, जाणी बावतीन घेतला, जे जेजूचेर भावार्थ दवरतात, पूण दुसऱ्या धर्मांच्या लोकांचो जे जेजूचेर भावार्थ दवरून सायबीण मांयक उलो मारून याज्ञीक हॉस्पिटलांत बॅड करतल्यांक आपल्याचेर मागणी कर म्हूण सांगून बरे जावन घरा गेल्यात. खंयच्याय धर्माचे ते जावं, पिडा सगल्यांक भाव देवाक उलो मारूंक ओडून हाडटा. आज जेजू सांगता इस्रायलांत पुरान म्हाका येदो व्हडलो भावार्थ मेळूंक ना. ह्या सोदपतीचो भावार्थ पळोवन जेजू अजाप जाता. हांव क्रिस्तांव, हांव भावार्थी, देवान म्हज्या मागणी आयकूंक जाय, म्हाका बरो करूंक जाय, इतलेंच न्हय बाबा भयणीनो. दुसरोय लोक, आनी आज आमी शिकूंक जाय, दुसरोय लोक दे एक्सपिरियन्स द हिलिंग टच, द हिलिंग पावर ऑफ जीसस extend not only to a few. भावार्थान उलो मारतल्यांक पेकोवणी मेळटा. आनी आज जेजू ह्या शुभ वर्तमानांत शतपतीच्या जिवितांत घडलेले आमकां सांगता. ओन भावार्थी तो, पूण ताणें केदो व्हडलो भावार्थ दाखयलो. तूं म्हज्या घरा येवचें म्हाका फावना, तूं एकूच उतर उलय, म्हजो चाकूर बरो जातलो. केदो व्हडलो भावार्थाचो. बाबा म्हणिनो हे मागणे आमी दर दिसाक कुमन्यांक घेवचे आदी म्हणटा हांव, शोधपतीचे मागणे पवित्र सभा आमचे कोत्ता. ते ओन भावार्थ्यान म्हळें तूं म्हज्या घरा येनाका, तूं एकूच उतर म्हूण. आनी कोणा पासत? एका चाकरा पासत. जेजूक तो सांगता म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. ताचो गोच्ची न्हय, चाकर ताचो. कितें व्हडलें काळीज ह्या अनभावार्थेचें. आपल्या आरेन पडलेल्या चाकरा खातीर जेजू लागीं प्रार्थता आनी म्हणटा तूं म्हजे घरा येनाका, तूं एकूच उतरूच उलय. कितली काल्तिकाय हे शतपतीची. जेजू मुखार सादो कालचो जाता. केदो व्हडलो भावार्थ जेजू पदवेदार म्हणून वळखून घेता. भाव भयणीनो, आज आमी ही घडणीचेर नियाळ करता आसतना आमकांच विचारुया, हे शतपती भाशेन आमकांय भावार्थ आसा काय? हे शतपती भाशेन आमी आमचें जिवीत आखेंच जेजूच्या हातीन दिवंक तयार आसा काय? दर एक पावट आमी म्हणटा म्हजे घरा येवचो, तूं म्हाका फावना, एक उतर उलय आनी हांव नितळ जातलो, म्हजो आत्मो नितळ जातलो, म्हाका तुका शेवूंक बळ मेळटलें. आज असलो भावार्थ न्हूच आमी कातोलीक, न्हूच आमी क्रिस्तांव, पूण ओ क्रिस्ती भाव भयणां जेजूचेर आंकवार मारीचेर पोरगुट्टात आनी जियेतात. तांकां आनी आमकां सगल्यांक काळजा मनाची पिकोवणी आनी एक अखंड भावार्थाचें देणें मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण हे मिसांत खतखत्यान मागुया. भेटोन एक गायन गावुया. तुकाच बापा, C 30:8, पान 40:4, C 38, पेज 44.
भयणी भावांनो, ही आमची भेट सर पदवीदार देव बाप्पाक मानतात असली जाल्यार पुरो मोड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत थारी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. कोणवळे बाप्पा, सदांच आदार दिवंक फुडें आसलेले आमचे माईक चौगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गींचे आवयचे मोजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानू अशें कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं, तुमची सभे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोरपदवेदार आनी शास्त्रचे देवा, सोरबुकाळी आनी सोरबुताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो बोबा घेवन निती आंकवार मेरेक आमी नोमान करतना एकाच स्थळान आमी तुका वाखणटा, तुका वन्नीता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकविलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बाप्पा, संवसाराचे सुरवेक तावन मनीस तुजे भाशेन पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी सगळीं तुजीं भुरगीं रंगा एकठांय आसलेल्या आनी आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. ताचे पदवेन जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. पातक करून आमी सांडलेली आसतना आनी तुजे सरशी परतून येवंक आमकां बळ नासलें तेन्ना बोवाडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नासलेलो जावनूय आपणाकूच आमचे आदीन केलो आनी खुर्सार मरूंक तो तयार जालो. आपले हात स्वर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदी आनी एक शाश्वत करार स्थापूंक गोंयचे वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्कांचें जेवण जेवंक तो बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच सगळीं रोसना आपणाचे सवे बापाचे वेगेन परतून हाडूंक आपूण कुर्सार रगत वारोवंक बेता म्हूण जाण जावन जेजून दाकां सोऱ्यान बोलोवली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो की आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात म्हजे रक्ताची काल्स. नवे आनी शासनीक करोराचें रगत पातकांचे बोक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवून जाला, जेजू
जेजू आमचे पास्क आनी सरोनात असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी समरमता आनी त्याच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेन आसा देखून विस्वासी आनी खरे देवा ही मनशांक तुजी इश्टागूत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बोली आतां आमी तुका समर्पिता कोनवाळे बाप्पा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एकाच बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भेद आनी वेगळोचार नासलेले एकेच कुडींत आमकां एकठांय फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बिश्प साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटान आमकां सांबाळ काकुसर देवा आमचे मेल्ल्या भाव भयणींक बुकरुनी मिसाची भेट भेटी दिल्यान मरून गेल्ल्या भाव भयणांक तुजे गोपान घे एक दीस तांचे बराबर आनी आंकवार मारिया बाग्यून जुजे दोन मृतां सांगाती बाग्यून कशी तुज्या बाग्युंदा मदें स्वर्गात तुजे मुखार आमी आसतल्या म्हूण आमकां बरोवचो आसा ओ वेळ पावसोर तुज्या राज्याची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी तेन्ना कुसरेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासणाक जिवंत आसल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिन वासूंक पावतल्या त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन भाव भयणीनो देव आमचो मोगाळ पाय आनी आमकां सगल्यांक आपले वेंगीन घेता जेजू उदेशी ताका आबा बापा म्हूण उलो मारूंक आमी बोळ घेता सतपती भाशेन आमचोय भावार्थ आमी उच्चारूंक आनी हो भावार्थ दिसा दिसपटी जियोंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो करुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपात कंदी सुटोय आनी सुराखंदांतली वाटाय पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जशी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं कुशलकाय एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटिली आमची काकू देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटी आमची देवाची शेळी संवसाराचे पाप वस्त शतपतीक भावार्थ बाखाणलो जेजू वस्त जेजू ताका शतपतीन म्हळें तूं म्हजे घरा येवचें फावना एकूतर उलय आनी म्हजो चाकूर बरो जातलो वस्त जेजू आज आमकां आपल्या जेवणान पोसता आमकांय कुडी आत्म्याची पेकोवणी दिता ताचेर भावार्थ दवरतली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
स्वर्गीय उंडो जेजून दिलो D40 पान 69 D40 पेज 69. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा आमचे प्रितीचे बापा, सदांकाल आदार दितले भाग्योन दांकवार मारये, देवाचे मायेचे उगडासाक आमी तुका भेटयला ते संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे घोटायेन आमचे मायवरी सदांच तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी शासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां आमी सदांकाल आदार दितले मायेची परब करता 27 जुन्यांची. मी सदां भाशेन 7:30 वाजता जातलें. मागुया तीच माय मारीचो आदार सगल्यांक आमकां भोव करून हे पिडेक लागून कोश्टवतल्यांक, हे पिडेक लागून जाय तेंचे गोराबे दुखी जाल्यात ते गोराब्यां पासत. तशेंच मागुया आमकां सगल्यांक सायबीण मायन आपल्या मांतकाला राखूंक आनी सांबाळूंक. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावया. भो मोगाड माय T12 पान 207 T12 पेज 207.